नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। गोंयासान मुंबईच्या दिकेन वचपी कंटेनर ट्रकान दिलो डिवायडराक नेटान धपको। अपघातात ड्रायव्हर जाला जखमी। कांय काळ हायवेचे एका वटेन येरादारी जाली ठप्प। अस्नोडेच्या कदंब बस स्टँडाक लागला पावसाचे गळटीचे गिराण। प्रवाशांचे जातात हाल। सध्या पडपी पावसा वेळार प्रवाशांक गळटीचो सोंसचो पडटा त्रास। आदलो मंत्री मिकी पाशेकर यांच्या विरोधात मडगाव न्यायालयान जारी केला अटक वॉरंट। राष्ट्रीय महामार्ग रोको आंदोलनात संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणे खातीर तो न्यायालयात हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान घेतला निर्णय। मोजेकार येवजणे आड न्यायालयात गेल्ल्यांची नावां बेगीनूच करतले जाहीर। वेंचणुके वेळार लोकां मुखार सत्य येतल्या भायर सांगता मुख्यमंत्री। वेंचणूक लागीं पावली की अळम्यासारखे जातात पत्रकार तयार। गुज संघटनेन 6 म्हयन्यांचो पत्रकारितेचो अभ्यासक्रम करचो सुरू। सरकार दितलो पुराय तेंको सांगता मुख्यमंत्री सावंत। आणि गोय पुलीस खात्यान राज्यातल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्यान 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची केल्या बदली। ह्या व्हड फेरबदलांत पुलीस कॉन्स्टेबल तसेच पुलीस उपनिरीक्षकांचो आसा आस्पाव। आता खबरो विस्तारान। बांबोळी राष्ट्रीय महामार्गाचेर बुधवारा सकाळी कंटेनर ट्रकान डिवायडराक धपको दिल्ल्यान अपघात जालो। हो कंटेनर ट्रक गोंयासान मुंबईच्या दिकेन वतालो। ह्या अपघातात ड्रायव्हर जखमी जाला जाल्यार कंटेनराचे बरेच लुकसाण जाला। हो अपघात कसो जाल्याची चौकशी सध्या सुरू आसा। हस्तणेच्या कदंब बस स्टँडाक लागिल्ल्या पावसाचे गळटीचे गिराण अजूनही सुटना। अंदूय ह्या बस स्टँडाचेर पावसाचे उदक गळटा देखून प्रवाशांचे हाल जातात। सध्या पडपी पावसा वेळार प्रवाशांक गळटीचो त्रास सोंसचो पडटा। पळयात। कदंब महामंडळा वतीन 14 वर्सां पयलीं अस्नोड्या बस स्टँड बांदिल्लो। मात ताची देखभाल करपा कडेन आड नदर जाल्या बस स्टँडाच्या पाख्यावयले पत्रे कमकुवत जाल्ल्यान पावस पडटकीच ह्या बस स्टँडाचेर भितर पावसाचें उदक गळटा देखून प्रवाशांचे हाल जातात। ह्या बस स्टँडाचेर साचपी उदकाचेर प्रवासी निसरून लेगीत पडटात अशी माहिती कांय प्रवाशां कडल्यान मेळ्ळा। फाटल्या 3 दिसांच्यान पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक गळटीचो सामको वायट अणभव आयला। बस स्टँड बांधला पेंटिंग ना काय ना ते पेंटिंग सोडून घाल लोक हांगा बसता बस स्टँड बांधला कितें लागून बस स्टँड बांदल्यार पब्लीक लागून न्हू जनता लोकांक सेवा पब्लिकांक बांधला न्हू जर पब्लीक बसता जे पब्लिकाचे उर्ज पाणी पडटा ते पब्लीक बसतले खंय पावसाचे उदक भितर गळटा सगळे पावसाचे भितर गळटा बसतले खंय आतां तरी बारीक पावस पडटा काय ना पत्रे सगळे वारे सगळे पत्रे गेल्ले आसा ओपन गेल्ले आसा अजून ते आतां पळय हे आतां तुजे ऑफिसान येता पळय ते चौक जडेन गेले हांगा तो दिलीप शिरगो कडेन गेलो तेणी फोटो मारलो तेणी एप्लिकेशन गेले तेणी घातले तेणी झाले हे घातले अजून येतले एक्शन घेवंक ना तो तुका सात मातून गाठ तो येयलो तो रावलो हांगा तेणी एक्शन घेतले तेणी घेतले केले तरी एक्शन घेना पूण फाटीं ती मॅडम कोण येयली जीप घेवन तेंच्यांनी येवन सगळे फोटो कडेन गेल्या तरी एक्शन कांय जावंक ना अजून तेन्ना हांव कितें म्हणटा जर गोश्ट म्हत्वाची म्हणजे बायलां येता वयता बसता भितर बाबा ते बस स्टँडार बसता न्हू आसरो घेवपाक पावसांत जर ते बसपाक जर तांकां जागो मेळना जर ते पाणी गळटा बायलां लोक बाकी पब्लीक लोक बसतले खंय लिकेज केन्नाच्यान सुरू आहा लिकेज जाल्यार आतां 4 वर्सां जालीं 5 वर्सां लिकेज आहा रे म्हणजे तेका कोणूच पळयना अजून कोण इन्क्वायरी घेना काय आतां पावस पडलो लोक सगळे आतां ते भायर आतां ते भितर येता आनी मेन पॉयंट म्हणजे कितें खबर आहा जी बशी येता पळय त्यो पावसाचे भायल्या पावसा उपरांत बशी भायल्या वर रावता त्यो बशी भितर येना
कदंबा असो ना प्रायड असो ते भुरगीं सगळे भितर येवंक जाय घरा. बस स्टँड बांदला कित्याक? बस स्टँड बांदला की लोकां लागून न्हू, लोकांची सेवा लागून बांदल्या न्हू. जर बशी जर 5 उपरांत जर भायल्या वार वयता कदंबा सुद्दां भितर येवंक जाय आनी प्रायड भितर येवंक जाय. भाजी 5 जाल्यार भायल्या वार येता आनी लोक गांवांत वयता, हांगा लोक पडटा हांगा पडटा लोक कित्याक 5 दिसा पडटा. तेन्ना तो तशें कितें तेन्ना कोण करतलो? जेन्ना मनीस मरतलो तेन्ना ती इन्क्वायरी जातली काय जावची ना? हो म्हजो प्रश्न. हांगा जाला कितें बस स्टँडाचे पत्रे जे वयले आहा न्हू ते उडोवन गेल्ले आसा आनी ते लीक जाता त्या कारणान ते पावसान भिजतात आनी लोकांची चडशी गैरसोय जाता त्या खातीर भिजलेल्या कारणान बसोंक मेळना लोकांक. डेली ते स्लिपर आहा ते डेली पुसतात कितें करतात आनी मागीर मातशें लोकांक बसयता. मोठो पावस येयलो सेम प्रॉब्लम जाता. आनी फुडले हे सायडीन कितें जाता उदीक सगळें हांगा भितर येयल्या कारणान लोक केन्ना केन्ना बसी भायर रावता, गांवांत वयता पडटात आनी हें जाता प्रॉब्लम जाता. पडले पांय मोडटा कोणाचो हें जाता ते प्रॉब्लम जाता. तुजी मागणी कितें आहा? म्हाजी मागणी आहा ती हे वर्सभर काम आहा न्हू ते कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा कोण कदंबाच्यो करून बेगीनच्या बेगीन दिवपाचें इतलेंच आनी कांय ना. लोकांची सोय करून दिवपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आदलो मंत्री मिकी पाशेव हांच्या विरोधात मडगांव न्यायालयान अटक वॉरंट जारी केला. राष्ट्रीय महामार्ग रोको आंदोलनात संबंधित प्रकरणाचे सुनावणे खातीर तो न्यायालयात हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. सध्या पाशेको हाँगकाँगात आशिल्ल्यान सुनावणेक हाजीर रावंक शकलो ना अशी म्हायती मेळ्ळ्या. म्हजे घर येवजणे आड न्यायालयात गेल्ल्यांची नावां बेगीनूच जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. हाचे आदीं येवजणेक विरोध करपी आतां फॉर्म वाडटात असोय आरोप तांणी केलो. वेंचणुके वेळार लोकां मुखार सत्य भायर येतलें असोय दावो मुख्यमंत्र्यान केलो. पळयात. म्हजे घर येवजणे आड न्यायालयात दाखल केल्ले याचिकेक लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विरोधकांक लक्ष केल्या. हे येवजणेक विरोध करपा फाटल्यान नेमके कोण आसात हाची म्हायती आपल्या कडेन आसा असो दावो ताणें केला. संबंधीत लोकांची नावां बेगीनच जाहीर जातली आनी वेंचणुके वेळार पुराय सत्य लोकां मुखार येतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच विधानसभा अधिवेशनात फॉर्म वांटपाचे येवजणेक विरोध करपी कांय जाणांचेरूय ताणें आरोप केला. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान पंचायत सचिवांक घर बांदपा संबंदीत म्हत्वाचे सुचोवण्यो दिल्यात. कोणाचेय घर बांदपाचें काम थांबोवचे पयलीं सगळ्या गजालींची पुराय तपासणी करची अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. तशेंच काम थांबोवचो आदेश थेट दिवचो न्हय, गरज पडल्यार जिल्लो अधिकाऱ्याचो सल्लो घेवचो अशेंय ताणें सांगलें. खास करून पोरणी घरां परतून बांदपाच्या प्रकरणात गरजे भायर काम थांबोवचें न्हय हाची सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान पंचायत सचिवांक दिल्या. म्हजे घर ह्या स्किमीची योजना काडटा आसतना ताजेर खूब विचार करून आतां कोण तरी कोर्टान गेला त्याच्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तोय म्हाका खबर आहा. थोड्या दिसांनी तेजें नांवूय डिक्लेअर करतलो आनी कळटलें तेन्ना लोकांक येवनी इलेक्शन लागीं येयलें काय ना ताच्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तो कळटलो लोकांक. तेन्ना मागीर म्हणटले आमी ना म्हणून एक्सप्लेनेशन दिवपाक येतले. थोडे फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा येयले, विरोध विधानसभेन करताले आनी फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा. आतां ती केस कोणी घातल्या पळय न्हू तें सांगतलो हांवूय पत्रकारांक. अरे बेश्टो एकट्याक कोणाक तरी फुडें काडटात आनी केस घालतात. मूळ गोंयकारांचें घर तुमच्या जर नांवार जाता आसत जाल्यार तें दुखता तुमच्या पोटान. तेन्ना तलाटी नासले थंयसर आनी सर्वे करूंकूय कोण नासलो. ते पुर्तुगाल आसले तेन्ना कोणी जशें मेळटा तशें घर बांदलां. ताका डॉक्युमेंटूच नासले म्हणून आयच्या सेक्रेटरीक कितें जालां विचारूंक हाड टू डॉक्युमेंट म्हणून नाजाल्यार दिना तुका. ताका पगार मेळटा तो विचारत आसता बाबडो. आयज म्हज्या घरा कडेन एकटो स्टॉप ऑर्डर घेवन येयला. आयज सकाळीं सांगता हांवें ताका विचारलें कित्याक काडले रे काय म्हणून. ना तो दुसऱ्या तेज्याच म्हणटा भावान कंप्लेन केल्या म्हणून स्टॉप ऑर्डर काडल्या. अरे म्हणलें तू विचार तरी कर मरे म्हटलें. तेणी हावज रिपेर मागलें तें कित्याक दिवंक ना डॉक्युमेंट तेज्या नांवार ना म्हणलें कंप्लेन केल्या तेज्या नांवार आहा. ह्यो कटकटी आहा त्या ती सेक्रेटरींक सुद्दां पंचायतीच्या सांगता हांव 7 फावटी विचार करात कोणाचें घर बांदतना स्टॉप ऑर्डर काडच्या पयलीं. डायरेक्ट काडूं नाकात. जाय जाल्यार कलेक्टराचो एडवायस घेयात. डायरेक्ट काडून कोणाचें घर बांदतल्याचें बंद करूं नाकात. निदान जुनें घर तरी करूं नाकात. आनी हे स्ट्रिक्टली करपाची गरज आसा. आमकां जाय म्हणून सायन कशी मारता आमी
बट ती मारच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय. बाबडो जो घर बांदपाक जो कश्ट करता ताका खबर आहा घर बांदपाक कितले त्रास आहा ते. आनी जुनें घर जर आमी परत बांदता आसत जाल्यार ते बांदूंक मेळना गोंयकाराक. आनी मागीर कित्याक तर ते सरकार कोणाक जाय तर मागीर ते. अरे सामान्य गोंयकाराक जर आपलें घर रिपेर करूंक मेळना बांदूंक मेळना मागीर कितें. आनी ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान आमी म्हजें घर स्कीम घेवन येयले. आनी ह्या म्हज्या घराक स्किमीक विरोध करपी हे विरोधक जे आतां वयतले लोकां कडेन सांगपा खातीर मतां दियात म्हणून. तर इवन दो म्हणजे बरेच जाण मुणकारियल जागेत आसात बट त्या मुणकारियल जागेत आसतात तरी थोड्या जाणांनी मुणकारियल केसीक एप्लाय करूंक ना. बट तरी सुद्दां तेणी सनदीक एप्लाय करीत आसात जाल्यार तेजी सनदूय ताका मेळटा. आनी घर रेग्युलरायझेशन एप्लाय करीत आसात जाल्यार तेजें घरूय कायदेशीर जातात. म्हणजे तुमी एक गजाल लक्षांत घेयात मुणकारियल केस जरी तेजी चालू आसली आसत जाल्यार हांगासर ताका सनदूय मेळटा आनी तेजें घरूय तेजें रेग्युलरायज जाता. मागीर तूं तुज्या मुणकारियल रायट घेवन तूं तुज्या जमनीचो हक्क तुका मेळोवंक शकता कायमचो परमनंटली. आत्तां रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी हांव उलयतालो की फुडल्या 3 म्हयन्याच्या भितर मुणकारियल केसीस म्हणून जितक्यो आसा पळय न्ही पेंडींग त्यो सगळ्यो क्लियर करपाचें आमी थारायला. A to Z मुणकारियल केसीस ज्यो आसा ह्यो क्लियर जातल्यो आनी तांच्या नांवार जावपाचें करपाचें थारायलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेंचणूक लागीं पावली की अळम्यासारखे पत्रकार तयार जातात. मोबायल घेवन फिरचे परस गुट संघटनेन 6 म्हयन्यांचो पत्रकारितेचो अभ्यासक्रम सुरू करून पत्रकार तयार करचे. सरकार जाय तो तेंको दिवपाक तयार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. गुज पत्रकारिता पुरस्कार वांटप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. इलेक्शन येयलें काय पत्रकार जाता. हांवें अशेय पत्रकार पळयल्या म्हणजे इलेक्शनाच्या 2 म्हयने ते पत्रकार असतात. बाकीच्या वेळार ते आपलो दुसरो बिझनेस सगळे करीत असतात. इलेक्शनाचे 3 म्हयने ते पत्रकार मागीर ते. आनी आय डोंट नो हाव की तुम्ही बी वेगवेगळे चॅनलवाले कोण दूरदर्शनवाले हे तांकांय तुमी सांगपाक जाय की जे प्रोफेशनान आसा पळय न्ही तांकांच हें काम सोपयात म्हणून. प्रोफेशनान ना ते मागीर आमदारां कडेन हेजे कडेन कॅमेरा आनी मायक घेवन कित्याक वयतात तर ते मागीर तेंच्यो इंटरव्यू कित्याक घेतात तर ते आपलो वेगळो धंदो करता वेगळी नोकरी करता थंय करूनी म्हणून सरळ म्हणजे म्हाजें तर म्हणणें आसा की जर्नलिझम सेक्टरांतल्यो बिगर प्लेयर्स आनी बिगर इंडस्ट्रीज हांच्यांनी थोडोसो कंट्रोल जावप. हांव म्हणजे इट इज अ मशरूमींग कित्या खातीर आफ्टर ऑल म्हणजे इलेक्शना कडेन मागीर सगळे आमदार कोण कॅन्डिडेट जावपाचे आहा ते परत कोण उबे रावता ते सगळे म्हणजे जो कोण मोबायल घेवन आहा पळय न्ही ताका दिसता तोच पत्रकार म्हणून. मोबायल घेवन तो ताका पत्रकार दिसता तोय भाशण करूंक सुरू करता म्हणजे तोय कितें तरी ते घालीत रावता. ताकाच लागून म्हणजे राजकीय लेखांचेर मुद्दो जो आत्तां रेज केला म्हणजे देट इज एन रिकॉग्निशन ऑफ द मिडिया लिस्ट आणि प्रेस एक्रेडिशन हे दोन्ही मुद्दे जे आसा पळय न्ही तुमी माय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट पदाधिकारी हांगासर आसात जरी डायरेक्टर पावलो जाल्यार प्रेस एक्रेडिशन फ्रॉम द असेंब्ली टायम टू टायम आमी ते करीत आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हाजें तर म्हणणें आसा की हे स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा. आनी हे स्ट्रीमलायन जर जालें ना जाल्यार दोगांय खातीर घातक आसा तुमच्याय खातीर आनी आमच्याय खातीर. आमी ताका कितें म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन किंवा आमचे स्कील डेव्हलपमेंट हातूंतल्यान कितें तरी एखादी फ्रेम लायन करूं येता आनी तो कोर्स केल्ले बाबा हांकां हेज्या फुडें तरी येवपी पत्रकार ह्या सिस्टमांतल्यान कितें तरी येवचें जर्नलिझम फॉर स्मॉल म्हणजे कोणी व्हिडिओ एडिटींग बाकीचे सगळे कितें तुमी फ्रेम करात आनी तुमी दियात. सो अकॉर्डिंग टू डॅट जेका कोणाक खरी आवड आसा आनी खरो पत्रकारिता जर्नलिझमान येवपाक सोदता तेणी ह्या सिस्टमांतल्यान येवचो जेणे करून तो लॉंग रन हातूंत उरचो हें म्हजें म्हणणें आसा. गोंय पुलीस खात्यान राज्यातल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनां आनी युनिटांतल्यान 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली केल्या. ह्या व्हड फेरबदलान पुलीस कॉन्स्टेबल तशेंच पुलीस उपनिरीक्षकांचो आस्पाव आसा अशें कळटा. गोंय पुलिशेन 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली करपाचो एक व्हडलो निर्णय प्रशासनान घेतिल्लो आसा. हातूंत हेड कॉन्स्टेबल पुलीस कॉन्स्टेबल सहाय्यक उपनिरीक्षक पुलीस उपनिरीक्षक अशा स्तरांच्या कर्मचाऱ्यांचो हातूंत आस्पाव आसा. हातूंत वेगवेगळे म्हटल्यार गुन्हे शाखा वाहतूक शाखा सुरक्षा विभाग आनी हेर युनिट्सांनी ह्या 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली केलेली आसा. राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्था बरी घटमूट जावची आनी अदीक कार्यक्षम जावची त्याच बरोबर हेर पुलिसांनी जो मनुष्यबळ
उपरासतालो, कमतरता उपरासताली, ताचेर योग्य थंय कार्यक्षम जावचें तांचें कार्य, ताका लागून ही नियुक्ती एक केलेली आसा. कांय पुलिसांक नव्या पुलीस स्टेशनांनी तांची नियुक्ती केलेली आसा, जाल्यार कांय जाणांक स्पेशल युनिट्सांनी तांची बदली केलेली आसा. राज्यांतली जी कायदो आनी सुवेवस्था अदीक घटमूट करप आनी त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी जी मनुष्यबळाची कमतरता भासताली ती योग्य पद्दतीन हाडून हे परिणामकारक तांच्या कडल्यान कार्य पद्दती करून घेवपा खातीर प्रशासनान एक व्हडलो हो निर्णय घेतिल्लो आसा. आतां ह्या निर्णयाचो आनी ह्या बदलांचो कितें उपयोग जातलो आनी कितें फायदो जातलो त्या खातीर सगळ्यांचें लक्ष हाचेर लागून राविल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरीश प्रभामणकर, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एसटी हे मूळ गोंयकार, एसटीक राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय अशें आमदार विजय सरदेसाय सांगता. एसटीक राजकीय आरक्षण मेळचें अशी अधिवेशनात मागणी करपी आपूण पयलो आशिल्लो अशें विजयाचें म्हणणें. येवपी वेंचणुके पयलीं सरकार राजकीय आरक्षण लागू करतले काय ना असो प्रश्न विजयान उपरासला. सरकारान बेगोबेग एसटी आरक्षणाची घोशणा करची अशें आवाहन विजयान केलां. पळयात. एसटी म्हणटा ते मूळ गोंयकार आनी एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हो डिमांड करपी असेंब्लीन हांव पळयलो. आता सरकार सडनली उठला आणि सरकाराक दिसला की हे इलेक्शनाच्या पयलीं ते करचें. ते खरेंच सरकार सिरियस आसा वो ना, कितले सिरियस आसा तें म्हाका खबर ना. पूण एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाक जाय. मूळ गोंयकारांक गोंयांक जर प्राधान्य मेळना म्हणल्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ इंट्रस्ट तांचे जायना जाल्यार मूळ गोंयकारांक गोंयांत अन्याय जाता अशें म्हणूं येता आमचें. सो हांव म्हज्या पक्षाचो स्टँड क्लियर आहा की एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळूंक जाय आनी मेळ्ळें जाल्यार आमी थंय सज्ज आहा तांकां जंय मेळटलें थंय उबें रावपाक आनी बरे एसटी लिडरांक निवडून दिवपाक. कित्याक आज एसटी लिडरशीप जी आसा ती निवडून आयिल्ली आसा पूण तांकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हें परिवर्तन जाल्लें तेन्ना तांकां उतर दिल्लें. तांणी बाळे आपले जिवाचे बलिदान दिवन तांणी जो डिमांड काडिल्लो ताजे वचनपुर्ती आज मेरेन जावंक ना आनी ती जावंक जाय आनी ती बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय. आनी आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोंयकार गोंयकारपणा खातीर उबी आहा आनी मूळ गोंयकारांक तांकां गोंयांत प्राधान्य मेळोवंकूच जाय, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय. खोतीगांवच्या रानजी अभयारण्यात रावपी लोकांक हुस्को करपाची गरज ना. खोतीगांव अभयारण्यातल्यान कोणाकूच काडून उडोवचें ना. मुख्यमंत्र्यांकडेन हे विशीं चर्चा करतले अशें मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें. मंत्री तवडकरांच्या अध्यक्षतेखाला काणकोणांत सरकारी अधिकाऱ्यांची बसका जाली. राना खातें, उदका पुरवण आनी हेर खात्यांतले अधिकारी बसकेक हजर आशिल्ले. बसकेंत हेर थळाव्या प्रश्नांचेरूय चर्चा जाली. की आज आम्ही अत्यंत किचकट विषय असं म्हणतात ते म्हणजे फॉरेस्टाचे आम्ही म्हणजे संपर्कांक रावून जे आसा न्ही की केरीचे लायट आसतले, नडक्यांचे रस्तो आसतलो, मारले तिरोचे विषय सॉर्ट आउट केला. त्यामुळे फॉरेस्ट आणि आमचे म्हणजे टसल कांयच ना लक्षात का. आणि हो नवीन विषय खंयच्यान उखलून आयला तेच म्हाका कळना. आणि त्या संदर्भातले म्हणजे एक म्हणजे ऑफिसर फुडले दिसांक कांय क्लियरिटी दितले काय विशया संदर्भातले म्हणजे म्हाका दिसता विषय कांयच ना. म्हणजे त्यामुळे अशे एक नाकते विषय म्हाकाय खबर ना, जनतेक विषय खबर ना, अशे लोकांक संभ्रम करपाचे म्हणजे प्रयत्न चाललेले आसा. आणि त्या संदर्भातले योग्य वेळाचेर योग्य तांकां उत्तर आमी दितले. म्हणजे फॉरेस्टा भितर आसले लोकांनी भिवपाची गरज ना, अजिबात भिवपाची गरज ना. एक लक्षांत दवरना, फॉरेस्टांक जर लोकांक भिवपा आसत जर जायती केरी घर कितले आसा, केरी घर आसा ती 12 ते 13 घर आसा, तांकां 6 कोटी रुपया खर्च करून जे आसा न्ही सरकार थंय इलेक्ट्रिसिटी दिता. आणि जवळ म्हाका दिसता 14 कोटी रुपया खर्च करून आसा नडके रस्ते करता. हे दोन अत्यंत भितरले गांवांतले भितरले म्हणजे फॉरेस्टांतले भितरले रस्ते अशें इतले जर इन्वेस्ट करता जाल्यार हांगा लोकांनी भायर हाडपाचो विशयच ना न्ही रे. काणकोण नगरपालिका क्षेत्रा भितर ब्युटिफिकेशन जावचें हाचे खातीर तुमचो प्रयत्न आसलो, हाचे खातीर खंय मुखार पावला? न्ही हाज्या संदर्भांत एक विशय पळय, एक आमकां काणकोणचे म्युन्सिपालिटीचे 2 प्रोजेक्ट उरले आमचे. एक आमचें डेप्युटी कलेक्टर जे ऑफिस आसा की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आसा की ती बिल्डींग जावची हो एक प्रयत्न आशिल्लो. की दुसरो आमकां चावडी ब्युटिफिकेशन, ह्या चावडी ब्युटिफिकेशन हें आमचें अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही ते बाकीचे सगळें डिझायनींग हें ते सगळें करप चालू आसा. आनी त्याच बरोबर अत्यंत म्हत्वाचो विशय आशिल्लो तो म्हणजे तो काणकोण फीश मार्केट आमी केन्ना तरी सांग की ताजी प्रोसेस कंप्लीट जाली आसा की ताज्या फावंडेशन आमी घालतले.
फुडल्या 3 महिन्यां खातीर सांगेच्या सावले धरणात उदका साठ्याविशीं कसलेच प्रश्न निर्माण जावचे ना. धरणात फावोसो उदका साठो आसा अशें उदका स्रोत खात्याचो सहाय्यक अभियंता रेगन डिसूजा हांणी म्हायती दिली. कर्नाटकात जेन्ना व्हड पावस पडटा तेन्ना नेत्रावती न्हंयक हुंवार येता आनी हाका लागून सावले धरणात व्हडा प्रमाणात उदक व्हांवता. सद्याच्या स्थिती प्रमाण धरणांतल्या उदकाची पातळी 31 आरएल आसा आनी उदका साठवण क्षमता 65.40 मिलियन क्युबिक मीटर आसा अशी माहिती तांणी दिली. आयच्या दिसाक म्हणल्यार 9 तारीख आयच्या दिसाक जे लेवल आसा ते 31 मिटर आसा आनी जी स्टोरेज आसा ती 65.40 मिलियन क्युमेक आसा. आनी लास्ट टायम कंपेर केली जाल्यार ह्याच दिसाक लेवल आसले 34.79 आनी टोटल स्टोरेज 107.31 आसली मिलियन क्युमेक. बट कंपेर केले जाल्यार व्हडले लास्ट टायमची थोडी चड आसली पूण ह्या वर्साक मातशी कमी जाल्या. बट भिवपाची अशी गरज ना कित्याक आतां पावस पडला, भरपूर पावस पडला, सो स्टोरेज वाडत आसा, सो कमी जावपाचें ना. आतां डॅम बरोच उरतलो. उदक आतां खंय खंय तुमी करताय? आमी उदक हें आतां आमकां इरिगेशनाक दिता आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल दिता आनी ड्रिंकींग वॉटर पर्पज दिता. आनी इवन आमचे थोडे उदक काले वयता रिवराक जे ओपा वॉटर ट्रिटमेंट तितून यूज जाता. स्टोरेजी लागून कांयच येना सद्याक स्टोरेज आमची डॅमाची बरी आसा. आमी आसा साळावली डॅमाचेर आनी सगळ्यांत मोठो विशय जेन्ना गरमी जाता आनी खंय तरी पावसाची सिजन पावता तेन्ना उदकाची लेवल कितले आसता. आयज आमी सांगे WRT डिपार्टमेंटाचे जे डिपार्टमेंट AE आसा रेगन डिसूजा ताका मेळ्ळें. तेणी सांगलें की सद्या जी स्टोरेज आसा जी लास्ट इयर आशिल्ली तेज्याक थोडी कमी जाल्ली आसा, पूण पावस पडपा लागल्यान की तो प्रश्न आसा तेजेर भिवपाची गरज ना. कित्याक पावस ऑलरेडी चालू जाल्लो आसा. पूण लास्ट वर्साक ह्याच 9 तारखेक 2021 34.7 आरएल आशिल्ले आनी स्टोरेज आसलेली 107.32 क्युबिक. म्हणटरी आतांची सद्या आरएल आसा ती 31 आनी स्टोरेज आसा 65.40. त्या प्रमाणे तेणी सांगलां की उदकाचे जर अशेंच आशिल्ले आनी एक 2-3 म्हयने लेवल 31 आसा जे आरएल आसा तेजी लेवल 20 पर्यंत पावसर कांयच प्रॉब्लेम जावं शकना. म्हणटरी हे 11 जे पॉयंट आसा आरएल जे टोटल आसा ते 3 म्हयने सुद्दां चलूं शकता. आनी हेजेर आतां ऑलरेडी पावस चालू जाल्लो आसा म्हणटरी उदकाचे प्रॉब्लेम क्रिएट जावपा ना. ह्या डॅमांतले मोस्टली यूज जाता ते उदक 2च इंडस्ट्री, एक वेर्ना आनी एक जुवारी इंडस्ट्री. बाकीचे आसा ते खंय तरी एग्रीकल्चर हेका यूज जाता. म्हणटरी आतां जे प्रमाणे सांगलां की ऑलरेडी ह्या विशयाचेर जो उदकाचो विशय आसा ते 3 म्हयने जर सुद्दां पावस कमी आशिल्लो जाल्यार सुद्दां इश्यू जावपा ना. पूण सद्या कालच्यान पावस चालू जाल्लो आसा आनी हो विशय ह्या विशयाचो उदकाची शॉर्टेज जावपाचो विशय आसा तेजेर चिंता करपाची गरज ना अशें डिपार्टमेंटान सांगलें. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. पोलीस स्टेशनाच्या आवारात घडिल्ले कथित मारबडय प्रकरणात मायना कुट्टरी पोलीस स्टेशनात कार्यरत आशिल्ल्या एका पोलीस कॉन्स्टेबलाक निलंबित केल्याची माहिती मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणाची चौकशी पुराय साय मेरेन कॉन्स्टेबलाचे निलंबन चालू उरतले अशें कळटा.
मुर्डा कोमुनिदादीच्या मालकीच्या सुवातेवेलो मातयेचो भराव 2 सप्तकां भितर काडचो असो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. पावसाचे कारण दीत मुजत वाड मागपी कोमुनिदादची विनवणी न्यायालयान भायर आयली. CRZ तपासणी अहवाला प्रमाण पावसा पयलीं भराव काडप शक्य आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. आवाज करचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मन शुद्ध तुझं गोष्ट हाये पृथ्वी मुलाची, तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बिकुनाची. काही व्यक्ती पदासाठी काम करतात, काही सत्तेसाठी, पण काही व्यक्ती जनसेवेलाच आपलं ध्येय बनवतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारात घडलेला एक स्वयंसेवक, विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेला एक कार्यकर्ता आणि जनतेच्या विश्वासाने घडलेला एक लोकनेता. ही कथा आहे सिद्धेश नाईक यांची. ABVP पासून भारतीय जनता पक्षापर्यंतचा त्यांचा प्रवास हा केवळ राजकारणाचा प्रवास नाही, तर संघटन, नेतृत्व आणि समाजसेवेचा प्रवास आहे. पुण्यातील MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट मधील शिक्षण आणि त्यानंतर जगातील विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील अभ्यास व संवाद त्यांच्या नेतृत्वाला जागतिक दृष्टी देणारा ठरला. मात्र विचार जागतिक असले तरी पाय कायम आपल्या मातीतच राहिले. ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून जनतेची सेवा, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून लोकांचा विश्वास आणि उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणून प्रभावी नेतृत्व ही त्यांची लोकसेवेतील महत्वाची पर्वे ठरली. भारतीय जनता पक्षाच्या विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळत त्यांनी आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला. कोर्लीम मतदारसंघातील जनतेने त्यांच्यावर व्यक्त केलेला विश्वास आणि पुन्हा एकदा दिलेली संधी ही त्यांच्या कार्याची सर्वात मोठी पावती आहे. राजकारणाच्या पलीकडेही युवा विकास, क्रीडा, सामाजिक संस्था आणि समाज हितासाठी सातत्याने सुरू असलेले कार्य हीच त्यांची खरी ओळख आहे. एका स्वयंसेवकापासून एका कार्यकर्त्यापर्यंत आणि एका लोकनेत्यापर्यंत हा प्रवास आजही अविरत सुरू आहे. कुंभार जुवेचा बुलंद आवाज. माननीय श्री सिद्धेश श्रीपाद नाईक यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. ईश्वर त्यांना उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि जनसेवेच्या कार्यासाठी अखंड ऊर्जा प्रदान करो, हीच सदिच्छा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न